प्रितीच्या भावान भयणो, आयच्या शुभवर्तमानांत आतांच आमी आयकलां. पयलींच वडींत आमकां दिसून येता जेजू आमच्या दुनियाक तो दर एक गांवांत आनी एक नगरांत तो प्रवचन करीत येतालो, शिकवण दीत येतालो आनी तीच वाट चलतालो, जेरुसलेमाची वाट. जंय तो जाणा आसलो ताका आपलें मरण फावो जावचें आसा तें. आनी हेच संदर्भांत ह्याच वाटेन वता आसतना एक मनीस ताका हो प्रश्न घालता, सायबा, सुरवण जोडूंक पावतलीं तीं थोडींच न्हय? हो जो मनीस हो प्रश्न घालता तो मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजू लागीं मांडटा तो प्रश्न, ताचो प्रश्नाचो अर्थ म्हणल्यार तो कितें म्हणूंक सोदता. तो म्हणूंक सोदता कितलीं जाणां, तो क्वॉन्टिटी पळयता. तो म्हणटा कितलीं जाणां तुजे सर्गीच्या राजांत भितर सरता आसतना आमकां तुजे कोणूच एजंट आसतले ते तुमकां आमकां कोणाक आडायतले. ताच्या प्रस्नाचो असोय अर्थ आमी धरूंक येता तो म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, कितलीं कोणाकूच विंचून काडल्याय तांकांच सोडवण मेळटली, थोडींच देवान विंचून काडलेलीं आसात तांकांच मेळटलीं. आनी ह्या प्रश्नाक मोगाच्या भावान भयणीनो जेजू डायरेक्ट आन्सर दिना. कित्याक जेजूक नाका की जेजू आमकां हो आन्सर दिता, तो त्या मनशाक जबाब दिता तो असो आसा, अशीर दारवंट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. जेजू हे प्रश्नाचो जबाब फकत आंगठ्याचेर न्हय, एक माप मेजलेल्या भाशेन तसलो जबाब दिना, पूण तो ह्या प्रश्नाचो जापसालदारकेचे पावंड्याचेर दवरता. आमचे दर एक क्रिस्तांवांची जापसालदारी कितें ती आमकां तो सांगूंक सोदता. ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणीनो, लुकाच्या ह्या शुभ वर्तमानांत पयलींच वळेन आमी पळयता जेजू सगल्या गांवांनी आनी नगरांनी शिकवण दित येतालो. घोडी विंचूनच काडलेले लोक आसले जाल्यार जेजू कसलीच गरज आसूंक ना दुसऱ्या गांवांनी वचूंक वा नगरांनी वचूंक आनी ताची शिकवण दिवंक ताचे सर्गीचें राज परगटूंक. पूण तो आमकां दाखयता की सर्गीचें राज सगल्यांकूच. पूण ह्या सर्गीच्या राजांत भितर सरतले जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, ह्या आमकां सोडवण मेळटली जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तें जेजू आमकां सांगता. आमी दर एक क्रिस्तांवांक सगल्यांकूच हें सर्गीचें राज उक्तें आसा. पूण ह्या सर्गीच्या राजाचो रस्तो जो आसा, मार्ग जो आसा, तो रुंद न्हय, तो अशीर जावन आसा. आनी अशीर दारवंट्यांतल्यान आमी वचोंक जाय. आनी तो म्हणटा सगल्यांच्यान जावचें ना. कित्याक मोगाच्या भावान भयणीनो, अशी दानवटो हांव मागीर मुखार सांगतलो कितें तो, पूण आमी जाता ते भाशेन देवाच्या आदारान मुखार वचूंक जेजू आज आमकां आपयता. आनी हेच भाशेन हो ह्या प्रस्नाचो जबाब दिता. घोडये तो मनीस म्हणटालो आसतलो, ताका घोडये चिंतलेलें आसलें, आमी केन्ना म्हणटात न्हू, अरे हे बसी आमी खंय ट्रॅवलींग बी करता जाल्यार आमी पयलींच सिटां पळयतात न्हू, कितलीं सिटां उरल्यांत. खंयचे बसीन खंयचे ट्रेनीन वता जाल्यार लिमिटेड सिट्स अशें दिसता. सो हे मनशाचोय घोडये प्रश्न असोच आसलो, कितलीं जाणां ती सोडवण मेळटली वो ना तें तो हें पळयता. पूण आज जेजू आमकां दाखोवंक सोदता की सर्गीच्या राजाक सिटां लिमिटेड ना वो कितें अशें लिमीट ना, ती सगल्यांकूच, ती आमकांच म्हणून क्रिस्तांवांकूच म्हणून सगल्यांकूच ती दिल्ली आसा. पूण हो जो मार्ग जो आमचो चलचो आसा तो अशीर. आनी जेजूचीं उतरां तो स्पश्टपणे सांगता. तो कांयच आमकां फोटी मारिना, तो आमकां कांयच वायट सांगूना वो कितें दुसरेंच सांगूना. तो म्हणिना ओय तुमी येयात, हो मार्ग जो आसा तो बरो फुलांनी भरलेलो, एक रेड कार्पेट कशी घाल्लेली, बरो नेटयलेलो मार्ग असो न्हय म्हणिना. तो स्पश्टपणे सांगता हो जो मार्ग जो आसा तो अशीर आसतलो. आनी अशीर दारवंट्यांतल्यान आमी भितर वचूंक गरजेचें, हेंच आमकां तो सांगता. मोगाच्या भावान भयणीनो, हो अशीर दारवंटो कितें काय. आनी हो अशीर दारवंटो आमकां सांगता की जेजू सांगूंक सोदता की आयचो हो विशय जो जावन आसा, आमी देवाची नवी आज्ञा पाळूंक. आनी ही नवी आज्ञा आमी सगळीं जाणात ती म्हणल्यार देवाचो मोग करप आनी तेच भाशेन आमच्या पेल्याचोय मोग करप. ही जावन आसा ती
वाट अशी रस्तो म्हाका भावन म्हणून आमकां दिसता आमी देवाचो मोग करतात आमकां दिसता आमी आमच्या पेल्याचो मोग करतात पूण आमी बारीकसाणेन नियाळ करून पळयल्यार आमकां गमा येतलें कितें आमी जायते फावटी आमच्या भावा भयणाक आमच्या घराब्यांतूच पळयात तुमी आमच्या फॅमिलीच्या लोकां मदींच पळयात कोणें कितें तुका वायट केलेलें आसा जाल्यार ओ तुजे मदें तुज्या भावा मदें भयणी मदें कितें झगडी जाल्ली आसा जाल्यार आमी जायते वर्सांची राग आमी घेवन बसलेलीं आसा एकामेकाक आमी भक्षणें दिवंक ना आजून एकामेकाक आमी तो मोग दाखोवंकूच ना होच तो आमी आमच्यांनी करूंक जाता काय वडे म्हज्या भावान म्हाका दुखयलेलें खरें पूण हांव ताका बगसून ताचो मोग करूंक शकता काय हीच जावन आसा दर एक क्रिस्तांवाची जापसालदारकी की जेजू आज आमकां उगडास करता तो आनी मोगाच्या भावान भयणीनो हेंच सांगूंक जेजू आनीक एक आमकां उदाहरण दिता एक वेपाऱ्यांतल्यान तो आमकां ह्या ताच्या शिकवणेची तो आमकां आनीकूय समजणी दिता आनी ती समजणी मोगाच्या भावान म्हणून ह्या वेपारांतल्यान कसली वेपार एक घराचो धनी जेन्ना तो दार धांपतलो तेन्ना तो म्हणटा तुमी जी कोण भायर आसात न्हू ती म्हणटली धन्या आमकां देर उगड आनी तो धनी म्हणटलो हांव तुमकां वळखना तुमी खंयची ती आनी आमी जाणात हो दोनी जेजू म्हणटा तो आपुणूच जेजू क्रिस्त आनी हें घर जें आसा तें जावन आसा सर्गीचें राज आनी मोगाच्या भावान भयणीनो हातूंत परतून जेजू ह्या वेपाऱ्यांत हे दाराची इमाज परतून हाडटा दारवंट्याची इमाज परतून हाडटा जेन्ना आमी ह्या अशी दारवंट्यांतल्यान भितर सोचिनात आनी तेन्ना आनी आमकां तें दार धांपतलें तेन्ना आमी असलेच परिस्थितीन पडटले आमी म्हणटलीं अरे आमी जायते आमी आमचें पोजिशनां आमचे टायटल्स आमी जेजूक कडेन सांगतलीं अरे हांव ह्या इंटरसेसरी ग्रुपाचो प्रेजिडेंट आसलो हांव ह्या सोशल जस्टीस कमिशनाचो कितें वांगडी आसलो पूण जेजूक हें सगळे टायटल्स बी नाका हांव ह्या पाद्रीचो इतलो फ्रेंड आसलो ह्या बिशपाचो इतलो फ्रेंड आसलो ना 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 जेजूक जाय आमची काल्तिकायेन आमी आनी भावार्थान आनी बरवशान आमी आमचें जिवीत कशें जिलोलीं आसात काय आमी आमच्या भाव भयण्याक आदाराचीं जालोलीं आसात काय वो ना तें आमकां जेजू नियाळ करूंक आपयता जायते फावटी म्हाज्या भावान भयणो आमी असल्यो दुसऱ्यो कितें नाका त्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घेवन दवरतात हें आयचें हें नियाळ करता आसतना तयार करता आसतना म्हाज्या भावान म्हजे मतीन हांवें एक कार्टून पळयलें आमी ते पेपराचेर कार्टून पळयतात न्हू पेपराचेर बी धाकटी कार्टून स्ट्रिप्स येतात आनी पिनट्स म्हणून एक कार्टून आसा तातूंत न्हू तो पिनट्स तितून त्या कार्टूनांत चार्ली ब्रावन म्हणून एक मेन कॅरेक्टर आसा आनी तो भुरगो सकाळीं उठ्ठा आनी भायल्यान पळयता आनी थंय सगलो आखोच स्नो पडटा तें पळोवन तो आपल्याचे आंगाक न्हू जायते कपडे घालता आनी तो इतले कपडे घालता की ताच्यांनी ताच्या रुमाच्या दारांतल्यान भायर सरूंकूच तो जायना कित्याक तो लागून व्हरता आमी जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो असलेच परिस्थितीन पडलेलीं आसात आमी जायते आमच्या जिवितांत सगळें आपणायलेलें आसा घेतलेलें आसा संवसारीक वस्तू घेतलेल्यो आसात पूण आमी देवाचेर आमचें जिवीत लावंक विसरलेलीं आसात देवाच्या मार्गांक आमकां कितें जापसालदार कितें दिलेली आसा तो एक क्रिस्तांवाच्या फाटल्यादारान करूंक जाय ती म्हणल्यार देवाचो मोग करूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान कोन्यांतल्यान आनी उतरांतल्यान ताचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जो आमकां दिल्लो आसा मोगाच्या भावान भयणो आमी तो करूंक फाटीं सरता आज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता आमी हें करतलें जाल्यार तो आमकां म्हणटा आमी मागण्यांत आमचो वेळ सारोंक गरजेचो मागणी जावन आसा आमकां देवा लागीं हाडटा आमकां आनीक ताचे मदें आमचे मदें आनी ताचे मदें आमचो संबंद घट करता आनी होच संबंद आमी घट करूंक मागण्यांत रावंक गरजेचीं तेच परीन आमी फिरगोजीन थंय येवंक गरजेचें आनी साक्रामेंतांत भाग घेवंक गरजेचो आज जेजू आमकां तेंच करूंक रायता आमी येतात गोडी आसतलीं मिसाक बी येतात आसतलीं पूण आमी भावार्थान येतात बरवशान येतात तें आमी नियाळ करूंक गरजेचीं तेच परीन जेजू आमकां आपल्या उतराचेर पवित्र उतराचेर आमकां नियाळ करूंक आपयता
आमी केला काय आमच्या घरांत एक बायबल आसतलो खंय तरी पडलेलो आमी घडये वाचता आसतलीं पूण आमी ताचेर बसून नियाळ केल्लो आसात काय जेजूचें उतर आमचे लागीं आसून देखून आमी तें वाचूंक फुडें सरना पण फाटीं सरता आयज आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमी खरी क्रिस्ताची पाटलावदारां जावंक खरी क्रिस्ताची साक्षीदारां जावंक कशी भाशेन मागण्यांत वीट सारून ताकाच आमी अनुभव पयली आमकां गरज आसा आनी हें करतले जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी देवाचेय आदारांत करूंक गरजेचें आमच्यानच करूंक जायना कित्याक जायते फावटी आमी देवाचे वाटेन चलतात न्हू तेन्ना आमकां देंवसार ताळण्यांतूय घालता आनी आमी फाटीं व्हरतात आमी आमचें जिवीत आमचें मन आमी संवसारीक वस्तूंचेरय रावतात पूण आयज जेजू आमकां म्हणटा आपणाचेर विश्वास दवरात आपणाच्या पावलांनी चलत आनी हें करता आसतना देव आमकां बळ आनी शक्ती दितलोच तर ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं मागुया ताणें आमकां ही दिलेली नवी आज्ञा ती पाळूंक आनी ही पाळटा आसतना आमच्या जिवितांतल्यान आमी हीच आज्ञा दुसऱ्यांक दिवन स्वर्गीच्या राजाचे दायज जावन आमी वावरुया